हांवें सगळ्यांत पयलीं कितें केलें की म्हज्या मतदारसंघाचें मत कशें आसा तें आजमावन घेवपा खातीर हांवें म्हज्या सगळ्या बुथाचेर जावं हाचेर गांवांत मतदारसंघान भितर सगळ्या यंत्रणे मार्फत मॅसेजीस पावयल्यो की ज्या कोणाकय IITच्या बद्दल जाय नाका ताचें हें करपाक कन्सेसस घेवपा खातीर रेफरंडम घेवपा खातीर हांवें मिटींग आपयली. पावस जाल्ले कारणान म्हाका ते इंडोर घेवची पडली नाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाचें आनी इतकें व्हडलें पडटा ते पावसान भितर सादारण ते 1,500 लोक थंय एकठांय आयले, रावपाक जागो ना. आनी तातूंत भितर पयलीं हांवें जे कोणी अफेक्टेड म्हणून सो कॉल्ड अफेक्टेड पीपल तांची एक सेपरेट मिटींग घेतली. तांचे प्रॉब्लम्स कितें आसा ते पळयले, कारण दे शूड नॉट बी लॉस्ट इन खंय म्हणपी हातूंत भितर लॉस जावपाक जायना. म्हाका कोणाचेरय अन्याय अत्याचार किंवा कोणाचेच दुखोवन बुलडोज करून वचपाचें ना. सो एक वर तांची मिटींग घेतली, तांचे प्रश्न पळयले, तांचे सर्वे नंबर चेक केले, तांचे हें कितें आसा आनी तांकां सगळ्यांक सांगलें 1 to 1 प्रत्येकाक एड्रेस करून सांगलें की तुमचे जे कितें जमनीचें पोर्शन आसा, तुमी टेनंट आसा, मुणकार आसा, कोणीय आसा, तुमचें कल्टिवेशन आसा ताच्या परस बरे प्रमाणान तुमकां कॉम्पेन्सेट करतले. कॉम्पेन्सेट इन अ सेन्स तुमकां मॉनिटरीली कॉम्पेन्सेट करपाक जाय. दॅट ऑप्शन वी वील सी. तुमकां जर लँड ताचे बदलाक बरें फर्टायल लँड हॅविंग अ इरिगेशन फॅसिलिटी एंड कंपाऊंड फॅसिलिटी वी वील गिव यू. साधारण ते 7.5 लाख जमनीन भितर साधारण ते 20,000 ते 30,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ही कोणी तरी क्लेम करता अँड इट इज ऑल गव्हर्मेंट लँड. आनी ह्या गव्हर्मेंट लँड हातूंत भितर प्रायवेट लँड ही सरकाराक घेवपाक 1 रुपयाचो खर्च ना. अशी लँड आमकां गोंयान भितर खंय मेळची ना, कारण ज्या जाग्यार एकूय घर ना, ज्या जाग्यार एकूय माड ना, ज्या जाग्यार एकूय आंबो ना, काज ना, अशा तरेची जमीन आनी उलट ती सरकाराची आसा. एक बरी लँड आमकां आयडेंटिफाय जाल्ली आसा. वी आर गोईंग अहेड विथ दॅट. देन हांवें जी मिटींग घेतली ते मिटिंगेन भितर हांवें सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. जर कोणाकय कसलेय डावट आसा जर जायत आय हॅड विथ मी आमचे IITचे प्रोफेसर आशिल्ले 2 प्रोफेसर, एक राजेश आनी प्रोफेसर राजेश, प्रोफेसर डॉक्टर राजेश, प्रोफेसर डॉक्टर नेहा. ती गोंयची जे IIT दुसरे कडेन खंय तरी आशिल्ले IITन तांकां गोंयान भितर जाले सेटअप जाले नंतर तांकां गोंयान भितर आयले. जो मिसकॉन्सेप्शन आशिल्लें की सादारण ते IIT गोंयान भितर आयले नंतर गोंयकारां भितर कोण कांय फायदो जावचो ना. आमगे लायव्ह एग्जाम्पल आसा. हांवें डेटा घेतलो. इन दीस इयर इटसेल्फ 15 जाण भुरगे IIT करपा खातीर गोंयचे भायर गेल्ले आसात. तातूंतले सादारण 30 जाणांनी IIT खातीर एडमिशन गोंयान भितर घेतली. ताच्या भायर 15 जाण भायर गेल्ले आसात. दॅट मिन्स गोंयान भितर IIT शिक्षण घेवपी भुरगे आसात आनी गोंयान भितर जर IIT जाले जर जाय जाल्यार बरे प्रमाणान IITच्या स्टुडंट्सांनी आमकां जे सिच्युएशन जे कल्चर IITचो डेव्हलप जावपाक जाय, एज्युकेशनाचें कोचिंग जावपाक जाय, हें बरे तरेन जातलें. आनी हें जेन्ना आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिली सगळ्या लोकांक, म्हाका दिसता 100% लोक जे मायकार येवन उलयले, स्टेजीचेर येवन उलयले, सगळ्यांनी सांगलें की आमकां IIT हो प्रोजेक्ट अत्यंत गरजेचो आनी बेगोबेग सरकारान घेवचो आनी सरकाराक आमी सगळी मदत करता. जे कांय थोडेशे लोक जे फूस लावन हाडिल्ले त्या लोकांनी मातसो वेळ 1 मिनीट 2 मिनीट कितें केलें ना 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 म्हणलें. अवघे सादारण ते 10 जाण ते शेवटाक मागीर एग्री जावन गेले. कळ्ळें न्ही. अशा पद्दतीन आमी एक सुरवातीचोच हें घेतिल्लो आसा. म्हणजे सरकारा कडेन मागणी आसा, हांव फॉलोअपय करता. आतां मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लें आसा बेगोबेग हो प्रोसेस करचो. जे कोणाच्यो लँड्स खऱ्यांनीच कितें जाता पळय न्ही एक सादारण आसा तातूंत भितर व्हडली हें करनासतना घासाघीस करनासतना तांकां सेटल करचें, कम्फर्टेबली सेटल करचें. हांवें इतकें आश्वासन दिल्लें आसा की हातूंत करीत हें आसात आनी तांकां जर सरकारान खंयच्याय कारणाक लागून ते आपले रायट्स एस्टॅब्लीश करपाक शकले ना पूण जेन्यून आसात तांचे कडेन एक बारीकशें कितेंय जर एविडन्स आसा जर जायत आय वील सी टू दॅट दे गेट द लँड आयदर दे गेट मॉनिटरीली. तेची जेन्ना आश्वासनां मेळटात आनी दीस इज अ फॅक्ट IITक विरोध करपाचो कांय गरज ना.